मंगाळ कश्या फिरगजगारांनो तशेंच सर्व सांरीताच्या भक्तिकांनो मेयाची 22 तारीख सांरीता आमच्या पात्रोनांचे फेस्त फाटल्या 85 वर्सांत ह्या आमच्या फिरगज कुटुंबाक सांरीता मारिफात देवान सबार आशिर्वादांनी भरिल्लीं आसात। हे फिरगज कुटुंब राखलां, सांबाळलां, भावार्थांत घट केला आनी भावार्थ तीर केला। ह्या सर्व आशिर्वादां बसोवंक देवाचे उपकार आठोवन आमच्या पात्रोन संताक आमी मान करूंक आसा आनी देवाक अर्गां दिवंक आसात। पण फाटल्या एका वर्सा सावन हे कोरोना व्हायरस कोविड-19 ह्या पिडेक लागून आनी ह्या वर्साय खंयचीच संभ्रमीक कार्य करूंक अवकाश नातल्ले वरवीं आमी फिरगजेच्या देवस्तुती आयोगाच्या सर्व संध्यांनी तशेंच गायन मंडळीच्या संगातपणांत आनी सहयोगांत हें कितें भक्तीपण आनी तशेंच मिसाचें बलिदान रेकॉर्ड करन सर्व आमच्या फिरगजगारांक पावोवची तसली एक मांडावळ आसा केल्या। 3 दिसांचें भक्तीपण त्रिदोम बुधवार, ब्रेस्तार आनी शुक्रार हें रेकॉर्ड केल्लें डिवायन वर्ड TV मुखांतर संजेच्या 8 वरांचेर तें प्रसार जातलें। तशेंच 22 तारीखेचें फेस्ताचें मीस 22 तारीखेर शनिवारा दीस सकाळीं 10 वरांचेर डिवायन TVचेर प्रसार जातलें आनी तशेंच परत्यान संजेर 4 वरांचेरय तें प्रसार जातलें। तुमी सकड फिरगजगारांनी तशेंच सर्व सांरीताच्या भक्तिकांनी ह्या संदर्भाचेर तुमच्या घरांनीच आसून मागण्यांत वांटो घेवन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन मागोवंक जाय, देवाक अर्गां दिवंक जाय आनी तशेंच विशेष रितीन ह्या कोविडाच्या संदर्भाचेर सर्व पिडेस्त बसोवंक मागोवन देवान आमकां ह्या अनवरांतले पिडेंतले बेगीनच निवारचे बसोवंक सांरीताची मजत मागोवंक जाय म्हणून तुमचे लागीं हांव विनंती करतां। तुमकां देव बरें करूं आनी फेस्ताचे शुभाशय हांव तुमकां पाठयतां।